हितून एमर्जन्सीन गेलो जाल्यार थंय लोकांची गर्दी आहा पेशंटाची, पण डॉक्टराची थंय कमी आसा. बार्देसांत तो इतलो व्हडलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसून कितें फायदो. तर हेज्या बद्दल कितें तरी गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर आनी कितें तरी स्टाफ वाडोवन कितें तरी लोकांची मातशी बरी सुविधा करची. डॉक्टर 2 जाण आणि गर्दी कितली आहा? गर्दी कमीत कमी 30 लोक आहा थंय रावल्यात आतां. गोवा गवर्नमेंट यूजिंग ओनली बैनर होर्डिंग एंड मार्केटिंग. गोवा एंकर के लिए कोई सोच नहीं रहा है, सिर्फ मार्केटिंग होर्डिंग बैनर के लिए लग रहा है गोवा में कि यही विकास है. हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई पेशंट लोग इतने खड़े हुए लेकिन कोई डॉक्टर नहीं होता. कॅज्युअलिटीन म्हण आनी इवन ओपीडीन म्हण खंय सगळे कडेन एडमिशनां बी सगळे खूब पेशंट वाडले. आमी आतां कॅज्युअलिटीन म्हयन्याक 5 ते 6 हजार पेशंट पळयतात. आनी तुमचें हें म्हणणें खरें आसा की आमचो स्टाफ खूब कमी आसा. म्हणजे आमकां स्टाफ नर्सीज आनी हे MTS म्हणजे ते वॉर्ड बॉयज बी आसा ते खूब शॉर्टेज आसा. तें आमी कळोवनूय दिलां की आमकां शॉर्टेज आसा म्हणून स्टाफ दिवचे. एक दीस तुका 100 पेशंट येतात, एक दीस तुका 200 पेशंट येतात. सो आमचे ओवरऑल रातचे इन द हॉस्पिटल एक 5-6 डॉक्टर्स असतात अवेलेबल. पूण सगळे कॅज्युअलिटीन आसता म्हणून न्ही. आमचे 250 बेडेड हॉस्पिटल आसा, सगळे कडेन आसता न्ही. एक दोतोर वॉर्डान आसता. खंय गर्दी जाली कितें जालें की इमिजिएटली ते डॉक्टर्स मागीर ती आपोवन हाडटात. आनी तशें म्हाका दिसता राती तशेंच जालें रातचे. काल खूब कॅज्युअलिटीन खूब पेशंट जाले. मागीर तांणी वयल्यान जे वॉर्डान डॉक्टर आसा तांकां आपोवन हाडले आनी दे हॅव गिवन द सर्विसीस अकॉर्डिंगली. शॉर्टेज आसा स्टाफ नर्सी आनी हाजी सर्वंटांची MTS सर्वंटांची.